appointments तुम्ही 5 डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंट जातले. We request the councillors and the scientists to kindly remain seated here. त्याचे पुढे वचून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आम्ही सगळे ऑनलाईन जातले. मागीर आनी काय कोण हे करपाक स्लॉट्स थोडे असतले एमर्जन्सीचे आधाराचे. So when you wish to do it? We have given timeline चालू आणि काम चालू. तुम्ही आज मीटिंग घेतल्या सकाळी हेल्थाची मीटिंग जालेली थंय गॅप एनालिसीस म्हणल्यार तुम्ही ऑलरेडी तुमकां बरोबर दितात 25 दिसां भितर रेडी जातले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इनवॉल्ड इन द गॅप एनालिसीस आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो मदत घेवन आमी हे गॅप एनालिसीस करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न. कांय व्हडले हॉस्पिटल्स आनी कांय स्ट्रॅटेजिकली लोकेटेड हॉस्पिटल्स आमी कितें करपाक जाय, कित्याक खंय तरी एक आमी इतल्या हॉस्पिटलां बांदल्या, इतले हॉस्पिटल आमी व्हरतात लोकांची सेवा खातीर आनी प्रजेच्या दारार आमी आरोग्य सेवा पावूंक जाय म्हणून म्हणटा. हायट फ्रॉम एम्ब्युलन्सीस सर्वीस पासून आमी कितें करूंक सोदता, त्याच बरोबर मेडिकल कॉलेजीस आनी हे सगळे गोश्टी इंटिग्रेट करून आमी कशें योग्य तरेन सिस्टमिकली कशें एक इकोसिस्टम आमी तयार करूं शकता. नाल्यार कितें जातलें म्हाका एक जाय आनी कोणाक म्हणून मुख्यमंत्री हांव दोगांय मेळोन आयज जायते मंत्री बी आशिल्ले जेंचे हॉस्पिटल्स चालू जावपाची गरज आसा, चालू बांदल्या नवीन. कांय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे इश्यूज आसा, थंय MRI CT स्कॅन ह्यो सगळे आसपाक जाय. आमी पळयता की रेफरल कित्याक जाता, रेफरलाचे बी एनालिसीस गॅप एनालिसीस केल्या उपरांत आमकां योग्य तरेची दिशा गावतली. आनी म्हाका दिसता की टायम आयिल्लो आसा की गॅप एनालिसीस आमी केल्या उपरांत आमकां योग्य तरेन फुडें व्हरपाक संदी गावतली. This is for all the health facilities? जनरली इन गोवा जे कितें क्रिटिकल एंड स्ट्रॅटेजिकली आमकां कसो अप्रोच करपाक जाय ते अप्रोच योग्य तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे थोडे ऑफिशियल्स आमी, कारण लास्टाक फंडींग बी थंयच्यान येतले. आमचे मुख्यमंत्री जे कितें फंडींग आमकां दिवंक शकता ते दितले आनी त्याच बरोबर ते जातले. इन द मीन टायम स्टॉप गॅप आमी कितें करूं शकता, थंयच्यान आमी कितें मशिनरी खंय कितें जाय, टेक्निशियन खंयचे आदाराचेर दिवपाक जाय, खंयचे डॉक्टर कन्सल्टंट सिस्टमिकली कितें चेंजीस, तेजी चर्चा आयज मुख्यमंत्रीचे चेअरमॅनशीप सकयल आयज जाल्ली आसा. पूण आमकां गॅप एनालिसीस हे करपाकूच जाय म्हणजे आमकां फुडाऱ्याक एक रोड मॅप तयार जातलो की आमी खंयची दिशा घेवन आमो. दीस रोड मॅप इज नॉट फॉर इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 5 years. In these 12 months only, in these next 6 months, exactly what we are supposed to do. Because it takes minimum 30 days to prepare a gap analysis. So this will include your recruitment requirement and everything. सध्या जे कितें डॉक्टर्सान सांगला गरज आहा ते आमी सँक्शन केल्या, मुख्यमंत्र्यान सँक्शन केला. पूण तेज्या भायर आमी गॅप एनालिसीस केल्या उपरांत आमकां गावतलें की खंयची स्ट्रॅटेजी आमकां खंयच्या हॉस्पिटलान कितें कितें करपाक जाय. ही गोष्टी जाय जाल्यार कोणी तरी एक्सपर्टूच करपाक जाय आनी ते एक्सपर्ट करून दिल्यार मागीर हांव तें प्रेझेंटेशन मुख्यमंत्री करून मागीर ते आमी इंटिग्रेट करतले आयचे डिसिजन आनी ते डिसिजन. बजेटान कितें तुमी स्पेशल डिमांड करता? बजेटपेक्षा चड म्हाका गॅप एनालिसीस आनी मुख्यमंत्र्यान आयज जें कितें केलां आनी जे डायरेक्शन दिल्या त्यो इम्प्लिमेंट करपाची गरज. बजेट आनी केंद्र सरकाराचो जो सपोर्ट आमकां गावता ते सपोर्ट